आमचो चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलरचो बाब गिरीश बोरकर तशेंच आख्खेवूय कावन्सिलर जे आयज प्रेजेंट आसलेले 19 कावन्सिलर जेंच्यांनी ही स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू जे कोल पोल्युशन जाता तेजेर लागून ही मिटींग आपयलेली आनी हांगा तेंची सगळ्यांनी मेळोन डिसिजन अशें घेतलेलें आसा की आमकां हो कोल नाका. सो हांवेंनी ह्या मिटिंगेक मुद्दम हांव उपस्थित रावलो आनी हे उपस्थित इतल्याच लागून रावलो की हो एक जेन्युअन इश्यू आसलेलो लोकांचो इश्यू आसलेलो आनी तेच्या लागून हांव हांगा हे मिटिंगेक येयलो आनी हांवें तांकां इतलेच एश्युरन्स दिलेले आसा की जे डिसिजन तुमी घेता त्या डिसिजना बरोबर हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी जेन्ना हांव तुमच्या बरोबर डिसिजना बरोबर आसा जाल्यार तुमकां जी मदत लागतली फाल्यां तुमचो अपॉयंटमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक बरोबर तुमकां जाय तेच्या लागून सुद्दां हांव तयार आसा जे बाबा तुमकां थंयसर व्हरपाक सगळे 25 कावन्सिलराक समज तुमचे अडानी जिंदाल JSW MP आयकिना कित्याक आयज तांकां आपयलेले मिटिंगेक ते येवना आयज हांगा. सो हांवें तांकां सांगलें की परत तांकां रिक्वेस्ट करची आनी तांकां हाडचें म्हणून हांगा आनी मिटींग आनी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव तांकां घेवन येता म्हणून सांगलेलें आसा हे तुमचे कडेन मिटींग करपाक हेवूय तांकां हांवें एश्युरन्स दिलेलें सांगला. त्या पसूनच्या हांवें तांकां तेवूय सांगलेलें आसा की हो फक्त इलेक्शन स्टंट म्हणून करनाका 2 म्हयने इलेक्शनाक उरला कावन्सिल इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका 1 वर्स उरलें असेंब्ली इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका जे तुमी इतले वर्सां न्हिदलेले झोपी गेलेला जागा परत तुमी जाल्लेले आसा सगळे जागे तशें करनाका. हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा. खरो प्रॉब्लम कोणाक जाता तालुकाक जाता तो जाताच मुरगांव तालुकाक बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लम जाता. सो हांव तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की हो फक्त टायमपास करनाका जी ही मिटींग घेवन आनी हेजे जर सिरियसनेस जी आसा हेजो एक तुमकां रोड मॅप तयार करचो पडटलो आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना. सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा हे तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. म्हाका तेंच्यांनी खंयसरूय आपयले खंयच्या एज्युकेशनाक आपयले खंयच्या ताका लागलो हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना एज्युकेशन करता रॅली करता कितेंय हे कोलाचे विशय तेंच्यांनी जॉयन जावचे 2 ग्रूप करनाका ग्रुपिजम करनाका सगळे जाण एकठांय रावन हे कोलाचे विशय झगडया. तुमकां जर कोल नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हणून तांकां सांगलेलें आसा बट तेच्या लागून एक रोड मॅप तयार करुया. फर्स्ट रोड मॅप तुमचें रेजोल्युशन जें आयज जातलें तेच्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अपॉयंटमेंट तेच्या उपरांत MP अडानी JSW हांकां वॉर्निंग दिवपाचें लेटर हे सगळे तुमकां घडोवन हाडचें पडटलें आनी तेच्या लागून हांव फूल तुमच्या फाटीक आसा आनी तेच्या लागून परत एकदां हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे धन्यवाद म्हणटा की हे सगळ्यांनी हे एनॉमनियसली हे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी हेका आमचो सगळो म्हाजो फूल पाठिंबा आसा. आनी फर्स्ट टायम हांव एक कावन्सील मिटिंगेक येयलेलो आसा म्हाज्या कॅरियरान केन्नाच येवन आसलो आनी जेन्युअन इश्यू आसलेलो जो आमचो कोलाक लागून कित्याक हो लोकांचो इश्यू तेच्या लागून हांव येयलेलो आसा. आनी ही जी आमची कावन्सील आसा ती ऑटोनॉमस बॉडी तांकां पूर्ण अधिकार आसा बट म्हाजो पाठिंबा तांकां आसतलो आनी तेंच्यांनी म्हाजेर पूर्ण विश्वास दवरून फुडें जे ते स्टेप्स घेता तेजे भितर बरोबर हांव आसतलो. इरिस्पेक्ट ते तांकां सांगलेलें आसा हांवें इरिस्पेक्टीव आयज हांगा पॉलिटिक्स हाडनाका म्हणून हांवें म्हटलां इलेक्शनाक 2 म्हयने कावन्सिलाचे उरला म्हणून करनाका हे 1 वर्स उरला हे ताका आमकां एसेंब्लीक उरला म्हणून करनाका कित्याक हांगा खरेंच गरज आसा कित्याक बाबा सगळ्यांनी मेळोन येवन हो कोला लागून झगडो हांगा कितें जालां एकटो आपूण पब्लिसिटी घेवपाक जाता एकटो आपूण फक्त पब्लिसिटी स्टँड जाल्लो आसा कोण सिरियसली घेयना. आनी आयज हांव वालोर दिता आमचे चेअरपर्सन ताणें सिरियसली हो फर्स्ट म्हाका दिसता कॅन्युअल हे 5 वर्सां भितर ही फर्स्ट टायम जी स्पेशल मिटींग हाडलेली आसा कोलाच्या बाबतींत ती आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजो पूर्ण पाठिंबा ताका आसतलो. सगळ्यांनी वांगडा येवन एकूच एज्युकेशन करचें. सगळ्यांक खबर आसा मुरगांवच्या लोकांक लोक हांगा इलेक्शन जावन 2022च्या उपरांत न्हिदलेले ते आतां उठलेले आसा. हांव तांकां कुंभकर्ण म्हणपाक सोदतालो कुंभकर्ण मागीर कळ्ळें कितें कुंभकर्ण 6 म्हयन्यान तरी जागो जाता हांगा हे 4 वर्सांनी जागे जावपाक लागले आसा. सो हो असो कुंभकर्ण आसा तो 6 म्हयन्यान जागो जातालो एक्चुअली कुंभकर्ण आमचो कुंभकर्ण असो आसा तो 4 वर्सांन जागो जाल्लो आसा. सो अशी हेंची परिस्थिती आसा. स्कुलाच्या मिटिंगेक म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक आयज पर्यंत जी हिस्ट्री काडून पयली जाल्यार हेज्या भितर
एकाच मनशान खंय हेजेर कंटिन्युअसली बरोवप चालू आसलेलें, हेजेर ऑब्जेक्शन घालपाचें आसलेलें, तो आमचोच भाव, आमचे जेटीवयलो भाव परशुराम सोनुलेकर हेतेणेच हो फुडाकार घेतलेलो आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट आयज जे पेपर फायलीन आसा जे म्हाका चेअरपर्सनान दाखयलेले आसा. स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कॉला खातीर इतली गरजूय आसलेली. आमी भुरगेपणासून पळयता एज्युकेशन जालें, वास्कोन जालें, टिळक मैदानान जालें, कोणी मेमोरंडम दिलो, लेटरां दिलीं, सगळें जालें. पूण केन्नाच अशी मिटींग जावंक ना. लोक येताले, उलयताले आनी वयताले, पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना. म्हणून आयज आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आपयले. वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हें करता, हँडलिंग करतात तेच लोक येवंक ना. आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं, अदानी जावं, MPA कोण येवंक ना, म्हणजे काय पडोन वचोंक ना. म्हाका जाल्यार दिसता काय न्हू, आमी जेन्ना कॉल आउट करता, आमी सगळे रिप्रेझेंटेटीव 25 कावन्सिलर, आमदार स्वता येयला, पूण हे येयना म्हणजे खंय तरी मस्ती आहा. आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कितें येवंक ना, खंय तरी कारण आसतलें. आमकां तांकां दाखोवपाक जाय आमचोय पावर. आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें पोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो. लायसनां तेंची ना, लायसन आमी तांकां दिता कळ्ळें न्हू. ही तेंच्यांनी आयज ही चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून. आमकां लोकांक कितें जाता, आमी लोकांच्या कुस्ताचेर आमी टिकता आनी आमी कावन्सिलर MLA चेअरपर्सन जाता कळ्ळें न्हू. आनी आमी आमच्या लोकांक, आमच्या वास्कोकारांक थंय आमी हे त्रास काडूंक दिवपाना. तुमी जोडटले, तुमी वयतले, तुमी ट्रान्सफर जातले, तुमी शिफ्ट जातले, तुमकां पोजिशनां मेळटलीं, आमी हांगाच आसतलीं, आमची भुरगीं बाळां हांगा आसतलीं. पूण हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी एक स्टाफ हें घेतलेलो आहा. आनी तेचेर आमकां आमदारानूय सांगलां आपणाचो हेल्प आसतलो. चीफ मिनिस्टराक तेणी सांगलां आपण अपॉयंटमेंट घेता, तुमचो मेमोरंडम रेडी करा, आमी सगळे 25 कावन्सिलर आनी आपुणूय तुमच्या कडेन येता. म्हाका जाय आमचे बाकीचे दोगूय आमदार, आमचो मिनिस्टर दाबोलेचो आनी वास्कोचो, तेणी फुडाकार घेवचो आनी खंय तरी हो कोल पोल्युशन आनी आतां ते उलोवच नाका. हो कोल आमकां नाका आनी आमकां गोंयकाराक कांय फायद्याचोय ना तो. पूण खंय तरी हो बंद जावपाचो. ठराव करपाचो निर्णय फायनल जालो, सगळ्यांनी ठराव घेतलो, सगळ्यांक नाका, कोणाकूच नाका. सो आमदारान CM कडेन केन्ना मेळयता? आतां आमदारान उलयला, आमदार आयजूच उलयतलो आनी म्हाका सांगतलो बाबा तेणी केन्ना अपॉयंटमेंट दिला, आमी लेटर रेडी करतले आनी आमी सगळे 25 कावन्सिलर. हांवें सांगला 25 कावन्सिलर, थंयसर म्हाका मायनस प्लस नाका, सगळ्यांनी येवपाक जाय. सगळ्यांक जर कोल बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी रिप्रेझेंटेटीव कोण जे आसा तेंचो साथ दिवपाक जाय, कोणूय आसूं ते MLA, पूण तेणी सगळ्यांनी येवपाक जाय हें म्हाजें मेन आहा. म्हाका दिसता अगेन्स्ट एक मिटींग कावन्सिलरांची मिटींग आसली, तातूंत आमचे सगळे कावन्सिलर्स प्रेझेंट आशिल्ले. आमचे MLA वास्को आज येवपाक पावले ना कित्याक तांकां एक मेडिकल अपॉयंटमेंट आशिल्ली पयलीं, ताच्या खातीर ते पावपाक शकले ना. म्हणून एक तांच्या बिहाफार हांव उलयलें की जे लोकांक नाका ते आमकांय नाका. खंयचे डेवलपमेंट आसा पळय ते लोकांच्या हेल्थाच्या बद्दल जावपाक शकना. सो म्हाका दिसता जे कितें लोकां खातीर वायट आसा तें जावचें न्ही. हाच्या पयलीं जेन्ना वास्कोच्यान गाडयो वताल्यो ताच्या खातीरूय आमी बोवाळ केलो आनी त्यो गाडयो आमच्या MLA स्ट्रॉंगली हें करून आमी त्यो बंद केल्यो. खंय तरी वास्को सिटीन कित्याक पोल्युशन जातालें, एक्सिडेंट जाताले, सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमी 3 वर्सां जालीं ते बंद जाल्यार. आनी आतां हो जेन्ना इशू पडतो हें आयला हेल्थ ती सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. सो म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर खंयचें डेवलपमेंट फॉर दॅट मॅटर लोकांच्या हेल्थाच्या कॉस्टार जावचें न्ही. तें म्हणटना खंयची इकॉनॉमीक एक्टिविटी एकदम बंद जावप इट्स नॉट पॉसिबल. ओवरनायट कितेंय बंद जावप इज नॉट पॉसिबल. सो हें करतना खंय तरी ग्रॅज्युअली ताजेर आळो हाडून आनी जाता तितलें म्हाका दिसता आतां पोल्युशन जाता जो पोल्युशन जाता ताजेर खंय तरी मॉनिटरींग करून एक रिस्ट्रिक्टीव एक्शन घेवन स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग, एअर मॉनिटरींग हें सगळें करून खंय तरी हाजेर आळो हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हळू हळू मागीर जें जाता तें जाता कित्याक खंयचीच गोश्ट ओवरनायट बंद जावपाची शक्यता नासता. सो हांव आमच्या सगळ्या कावन्सिलरा बरोबर आज आमी तें म्हणलें आमचे वास्कोचे सगळे कावन्सिलर आशिल्ले आनी बाकीचे तांचे मुरगांवचे आशिल्ले, सगळे आसून जे लोकांक नाका ते आमकां नाका हें आमी आज सांगता. कावन्सील मिटींग जाली आणि तुम्ही आज मिटिंगेक खुबशे मुद्दे मांडले, स्पेसिफीक सांगू शकता तुम्ही? आयज कोलाक लागून स्पेशल कावन्सील मिटींग कॉल केल्ली आमच्या चेअरपर्सनान गिरीश बोरकार. हो तेजें अभिनंदन करता. कित्याक काय म्हटल्यार हांव एक कावन्सिलर, सिनियर कावन्सिलर, म्हाका खबर आहा 2016 सुद्दां असो त्रास जातालो आनी आमी स्वता रेजोल्युशन घेवपाक की हांगा कोल नाका म्हणून आनी हांगा ट्रान्सपोर्टेशन सिटीनसून वचपाचें बंद करपा लागून आमी बरें व्हडलें एग्जिक्यूशन केल्लें. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा
कोल बंद करपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक दे आर नॉट परमिसीव ते आमी परमीट करना तें लायसन्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंटान वचून आनी थंयसून तें हँडलिंग चालू जाता आमी खंयसर तरी हांगा मेंटेन तेजेर वॉच दवरचें पडटा की बाबा तेजी हँडलिंग कॅपॅसिटी कितली आसता पळय ते 5 मिलियन मॅट्रीक टन काय 10 पळय ती आमी वॉच दवरचें पडटा पूण हांगा जेन्ना त्या टायमार जातलो इतलो कोल पोल्युशन जातलो मनोहर पर्रीकर तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो आनी हांव चॅरपर्सन आसलो म्हाका उगडास आसा आमी हांगा फूल हांगा एक MPT ग्रावंडाचेर आमी एक बरें व्हडलें एक मिटींग घेतलेली त्या कारणान तो प्रेशर पडलो म्हणून त्या टायमाचेर थंयसर तेंच्यांनी स्प्रिंकलिंग स्टार्ट केलें त्या टायमाचेर तेंच्यांनी रोड स्विपर घातले रोडाचेर रोड स्विपींग करपाक लागलेलें त्या टायमाचेर तांणी झाडां रोयलीं आनी खंयसर तरी पोल्युशन कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो पूण आतां तें जाता म्हाका खबर आसा त्या टायमार आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें आनी डेप्युटी कलेक्टराक 2016 आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आनी 2022 आमी 4th रिमायंडर कलेक्टराक धाडलेलो आसा की ते कांयच जावना अजून आतां हो जो इश्यू आहा पळय खरोखर डेंजर आसा आमच्या भुरगेपणाक खूब त्रासदायक आसा म्हाका दिसता हो जो आतां इश्यू जो आहा पळय तो कोल इतलो पोल्यूटेड जाता आयज कावन्सील मिटिंगेक जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सुद्दां येयलेले पूण ते खंय टॅक्निकल दाखयता तेंची मशीन आसा पळय ते सुद्दां हाय दाखयता म्हणून सो आमी तेचेर वचपाचें जायना प्रॅक्टिकल तेजेर पळोवपाक जाय आयज आमच्या सगळ्याचे 2 ग्रूप जाल्लेले आसा एक आदले दिसा रेजिस्ट्रेशन केलें एक दुसरे रेजिस्ट्रेशन केल्लें हांव तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता 2 करूं नाका आमी एक जावया युनायटेड जावया आयज आमचें कावन्सील आमी पळयल्या आयज 25 कावन्सिलर एक जाल्लेले आसा आनी आमकां आयचे मिटींग आमकां संकल्प आमोसर येयल्लो आसा आनी तेणी एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमकां CMA कडसून अपॉयंटमेंट घेता आनी आमकां तो एक्सेस दिता थंय ती आतां उलोवपाक आमी जे कावन्सील रेजोल्यूशन घेतल्या टू स्टॉप द कोल नॉट टू रिड्यूस पोल्युशन आमकां कोल स्टॉप केल्लो जाय आनी हेच रेजोल्युशन घेवन आमी CMA कडेन वयतले सगळे 25 कावन्सिलरांक वयतले आनी थंयसर कितें आतां करतले हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा त्या टायमाचेर फर्स्ट इश्यू आमचे कडेन हाडपाक की गोवा फर्स्ट परशुराम सुर्लेकर तो तेन्ना म्हाका लेटर आयज फायल ADOची फायल जाल्लेली आसा तो आमकां परते लेटर करतलो तेन्ना ताका पोल्युशन प्रॉब्लम जातालो त्रास जातालो म्हणून आमकां म्हणून आमी रेजोल्युशन घेवपाक पावलेले आसा पूण हांव हें म्हणटा हांव सुद्दां एकच पार्टीचो तेच पार्टी रुलींग गव्हर्मेंट आसा आमचे आमदार तेच मंत्री तेच आसले सगळे तेच आसले पूण आमचे ते जमोंक ना करपाक पूण आयज खंय तरी लोकांक कडेन आमी आव्हान करता आमी सगळे लोकांनी जनतेन थंय येवपाचें आनी CMA कडेन एक आमचें एक हें मांडपाचें आनी मागीर कितें आसा डिसिजन घेवपाक जाय पयले सुवातेर हांव चॅरपर्सनाचे हांव टू कॉंग्रेच्युलेट चॅरपर्सन कित्याक तेणी हो एक धाडस जाय हो इश्यू घेवपाक आनी एक स्पेशल मिटींग कोलाचेर आपयली आनी सगळे कावन्सिलरांक तेणी आयज प्लॅटफॉर्म दिलो उलोवपा खातीर सो तेज्या पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा सेकेंडली सगळे 25 कावन्सिलरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज आमी युनॅनिमसली रेजोल्युशन घेतला की आमकां मोर्मुगांवान कोळसो नाका आतां जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना आमी स्पेशली एक जो इश्यू आसलेलो तो आसा वीथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ बाकी सगळ्यांनी सगळे टॉपिकाचेर उलयले पण हांवें एक इश्यू टच केलो तो हेल्थाचो जालां कित्याक की आय हॅव लॉस्ट माय मदर टू लंग फायब्रोसीस आनी जेन्ना हांव ट्रिटमेंट घेतलो फॉर 6-8 मंथ्स मडगांवां एक फेमस डॉक्टर आसा बरो डॉक्टर आसा त्या डॉक्टरा कडेन हांव ट्रिटमेंट घेतलो तेन्ना ताका हांव बसून तेजे उलयतालो तेणी म्हाका सांगलें की मॅक्झिमम केसीस जे आसा रेस्पिरेटरी रिलेटेड आनी लंग फायब्रोसीस ह्या मोर्मुगांवांतून येता सो जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें तेन्ना हांवें सुद्दां खुबदां मिटिंगेन सुद्दां हांवें हो इश्यू रेज केल्लो आसा पण आयज म्हाका बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आनी आयज हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां विचारलें की तुमचे जे एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग स्टेशन्स आसा ते सगळे सोडले जाल्यार तुमी आमचे मशीन्स हँड हेल्ड मशीन्स पोर्टेबल मशीन्स कित्याक यूज करिनासता म्हणून कित्याक समज पोर्टेबल मशीन्स आमी यूज करीत जाल्यार जे जाग्यांचेर जास्त पोल्युशन जाता ज्या जाग्याचेर तुमचे एअर क्वॉलिटी मॉनिटरींग स्टेशन्स जे रिडिंग्स घेवपाक शकना त्या जाग्याचेर आमकां एक्चुली लायव्ह रिडिंग्स घेवंक मेळटले सो वीच वील गिव अस बेटर आयडिया अबाउट द पोल्युशन दॅट इज हॅपनिंग सेकेंडली आमी खेळपाक शकना हेल्था कडेन लोकांच्या हेल्था कडेन नो डावट आमी वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी बिजनसीस वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी एम्प्लॉयमेंट पण बेजिकली वेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ द पीपल म्हाका दिसता हेल्थ टेक्स फोरफ्रंट ते प्रायम रिजन आसपाक जाय आनी जेन्ना आमी हांवें तांकां विचारलें की बाबा इज देर एनी स्टडी तुमी केला जाल्यार तेंच्यांनी प्रपोज केला म्हणून सांगलें आनी 2024 प्रपोज केली जी 2027 ती स्टडीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा सो तितके पर्यंत मागीर हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा आय रिक्वेस्ट ऑल द 25 कावन्सिल एंड द चॅरपर्सन की बाबा जो पर्यंत हो स्टडीचो रिपोर्ट आमकां मेळना तो पर्यंत ओपन हँडलिंग ऑफ कोल जे आसा चालू आसा तो बंद करचो